the law minister of Goa, that is Nilesh Kabra, has taken a press yesterday, and nearly for 30 minutes he has spoken about the issue which I had raised, I had taken up at the sub-register. Well, I have got my social media head Roshni De Silva here and Alfia Sahib. काल निलेश बाबान एक प्रेस घेतली आणि त्या प्रेसान त्याने अर्धवर त्याने टाइम वेस्ट केलो आपलो अर्धवर प्रेस घेऊन त्याने टाइम वेस्ट केलो आणि जस्टिफाय करपाक गेलो आणि डिफेंड करपाक गेलो आणि ती केस म्हणल्यार आम्ही nearly 2 weeks back Mahila Congress had gone with a morcha at the sub-registrar's office at Pato. बाप आमचा sub-registrar जो Domingo Martins असा त्याच्याकडे I had gone with a delegation telling that something is fishy, everything is not okay in his department. And when we had gone with facts and figures because study करून हांव थंय गेले आणि ताजे म्हऱ्यान गेले तेन्ना ही केस अशी आसा की हो एक भुरगो फिरोज मोहम्मद रफीक शेख आय रिपीट फिरोज मोहम्मद रफीक शेख म्हणटा तो भुरग्यान फ्रॉड केल्लो आसा. He has done fraud not only with 2 women, but he has done fraud with the government schemes. And when I went with the morcha, बाप Domingo Martins जो आसा सब रजिस्टर तेका ताजे नोटिसा मुखार हाडपाक गेले की तुझे डिपार्टमेंट तात कितें तरी रॉंग आसा म्हणून आनी हांवें जशें म्हणिल्लें तशें दाल में कुछ काला आहे म्हणून पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार ताका सांगूंक गेल्ले हांव ही पुरी दाली काली आहे म्हणून. आतां हो जो आसा फिरोज मोहम्मद रफीक शेख ताजे हांव तुमकां कॉपीज दिवन दितले की पळय ताजे सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना सिवील मॅरेज जाता सिवील मॅरेज इज ऑल अबाउट प्रूफ that you are legally married to that person, to that male or female one. And everyone knows, according to law, no person can get married again without a divorce. Boyla bailek sodpak dena without divorce. Annulment केल्या बगर you cannot. It's a crime. It's a crime. एक बायल असताना दुसरी बायल केली जाल्यार you all know according to law it's a biggest crime. And here we had gone with facts and figures to tell them and to tell this Nilesh Kabral, the law minister, that something is wrong in your department म्हणून. आणि आम्ही तेका दाखयली की ह्या मनशान फिरोज मोहम्मद रफीक शेख हे पळय ताणें लग्न जालो तो फर्स्ट सिव्हिल रजिस्ट्रेशन तेणे केले in 2017 he got registered and look at his guts in 2018 look at this civil registered जाता तो अनेक लग्न जाता तो. So this fellow is married twice and he's civil registration services of Goa. First marriage, second marriage. First marriage चे त्याने नाव दिला फिरोज मोहम्मद रफीक शेख आणि दुसरे हेचे दिला शेख फिरोज मोहम्मद रफीक. इतलेच नाही ताणे कसली फ्रॉड केला ते पळया. वन स्टेप अहेड वचून तो फर्स्ट मॅरेज बायले कडल्यान त्याने लाडली लक्ष्मी घेतल्या 1 लाखाची. हे खाते कोणा अंडर येता ते तुमकां खबर आसा विश्वजीत राणे. Ladi Lakshmi has taken the benefits, fine, first marriage, understood. Second marriage केला त्याने 2018 ही marriage केल्या आणि he is going and taking Ladi Lakshmi benefits here also. So दोघांय बायलांकडे 1 लाख केला हो बिझनेस त्याने स्टार्ट केला. जेन्ना आम्ही गेली सांगपाक थंय तेन्ना आमकां डोमिंगो मार्टिन जो आसा सब रजिस्ट्रारान डायरेक्टली म्हणपाक आपल्याक नंबर दियात. आमी ताका नंबर दिलो आनी सर देर इज सी फ्रॉड टेकन प्लेस नंबर दिलो. त्याने आपले सेक्रेटरी दाखवून नंबर दाखवून हाडटकी ताणें आपलं रजिस्ट्रेशन बुक ओपन केलो पळय हेजेर हे हांवें वॉट्सॅप करून हाडलें सेकंड मॅरेज खरेंच रजिस्टर केल्या म्हणून. एंड दॅट टायम ही एडमिटेड दॅट द फ्रॉड इज टेकन प्लेस देर इज समथिंग गॉड रॉंग म्हणून. नाव बाब निलेश काब्राल yesterday is taking a press. Hey, हांव म्हणटा बाब निलेश काब्राल जो लॉ मिनिस्टर आसा you should have taken it positively. But Nilesh Kabral, you have taken things negatively. You should, in fact, on the contrary, you should have हे करपाचे सुवातेर आमकां कॉंग्रेच्युलेट करपाचे तुवें महिला काँग्रेसी की आमी तुज्या दोळ्या सकल तुज्या खात्याक हांगा एक कोणे ह्यो फ्रॉड केल्लो आसा म्हणून आमी एक्सपोज केला तेका आमी तेका वी हॅव बॉट टू युअर नोटीस दॅट फ्रॉड इज बीन कमिटेड बाय सो एंड सो पर्सन एंड तुमी ताका सर्टिफिकेट दिल्या म्हणून आनी दुसरें म्हणटा ते फ्रॉड तेणे लाडली लक्ष्मीक केला म्हणून. हांगा पीपल हू आर डिजर्विंग कितले तरी
गोयच्यो चलयो आसा हू आर रियली डिजर्विंग लाडली लक्ष्मी स्कीम आर नॉट गेटिंग बिकॉज पेपर ना, कसले डॉक्युमेंट ना, म्हणून जे गोंयकार आमच्यो भयण्यो आसा चलयो आसा गोंयकार ज्यो आमच्यो आसा तांकां डिनाय जाता. आनी हे मोहम्मद फारूक आसा ताका हेका 2 लाडली लक्ष्मी मेळटात. निलेश काब्राल should have congratulated us for exposing and bringing that culprit. But no, I want to tell about Nilesh. Nilesh, तू कितें रे? तू सांगता प्रतिमा बाय is mocking. प्रतिमा बाय, you should have messaged me. तू आदोगाद मुगो ताका सांगपाक सोदता हे सांग आदोगाद 1 वर्स फेल जायनासतना डिग्री घेतल्या हांवें कार्य लॉ कॉलेजींतल्यान आनी आय ऑल्सो नो लॉ बट दॅट लॉ इज टू बी प्रॅक्टीस इन द कोर्ट एंड वेन इट्स रिक्वायर्ड हियर टू टेक असिस्टन्स कितें हेल्प एंड दॅट्स हेल्पिंग मी. But here I had come as an opposition, and your own CM says that yes, opposition should be there because आमकांय कळटा खंय चुकता आनी कितें ना तें. And when we had come to you and we have shown you this is a thing, take action. What आपल्या लोकांनी डिफेंड करपाक मुखार सरलो. Your Nilesh Kabral, you should admit that corruption is taking place in Goa. गव्हर्नमेंटाच्या खात्यांतच पळय करप्शन चालू आसा आनी ते तुवें एडमीट करपाचे सुवातेर करप्शन चालू आसा म्हणून तूं तें एडमीट करपाक सोदना. अरे म्हाका एक सांग, हांव विचारूं सोदता निलेशाक, तो सांगता प्रतिमान एक मेसेज धाडिल्ली बरें आसा. प्रतिमाची तूं मेसेज घेतलो, एक्शन घेतलो, बट वॉट अबाउट कॉमन पीपल? तूं तांचो फोन घेतलो? एज ऑपोजिशन डेमोक्रेटीक रायट तो आमी गेली आनी आमी कायद्यान सगळे घेवन गेली. प्रॉब्लेम जाला हे पळय फ्रॉड जाला म्हणून तरी पासून तूं तोंड घेवन काल अर्दवर वेस्ट करता आनी तूं तें डिफेंड करता. तुवें तो अर्दवर तुज्या ऑफिसराक न्ही आपोवपाक जाय आशिल्लें. कन्सर्न ऑफिशियलान ज्यो ताका सर्टिफिकेट दिल्या इवन तुज्या तलाटीक न्ही तुवें आपोवपाक जाय आसलें. म्हाका एक सांगात, गोंयांत एक मॅरेज सर्टिफिकेट जाय जाल्यार बर्थ सर्टिफिकेट म्हणटा ती कंपल्सरी आसा. विदाउट अ बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज जावपाक शकना. बारीक बारीक लोकांक न्ही त्रास करतात बर्थ पयलो जाय म्हणून. दुसरे म्हणटा ते तुमचे प्रूफ जाय, इलेक्शन कार्ड जाय. तिसरे म्हणटा ते आधार कार्ड जाय आनी आधार कार्ड म्हणटा ते लिंक तुमच्या सरकारान हाडिल्ले ते आधार कार्डाचे. एक मनशाचो रेजिस्ट्रेशन नंबर घातलो आधाराचो जाल्यार आख्खे इंडियाक कोणी फ्रॉड करता फॉर्जरी करता तें कळटा. पूण ना, तुजें लक्ष तितूंत ना, तुजें लक्ष हितूंत आसा. तुजो तलाटीक तुवें पयलें विचारपाक जाय, बाबा तेका समज 2 काजरां 2 मॅरेज करता जाल्यार तो बरें 2 लग्न करता जाल्यार how the Talati could give residential, because as far as I know, Talati's job is to go and do inspection. Talati's job is to go and do the survey, to do a visit. मतलब तुमचे तलाटी बसतले थंय ऑफिसांत पगार घेतले, वयल्यान 5,000 10,000 घेतले आनी असले सर्टिफिकेट दितले. आमी तुका सांगता लक्ष घाल आनी तुजे डिपार्टमेंटाक पळय गव्हर्नमेंटाचो पगार मेळटा तांकां. आयज हे पयशे कोणाचे? टॅक्स पेयर्स मनी, या आमचे पयशे पगार दितात. वयल्यान कितले तरी केसीस. आय एम नॉट सेइंग ऑल तलाटीज आर रॉबर्स or looters, but there are talatis. I can bring and give you the list of Nilesh Kabral. How many talatis are taking 2,500 to 5,000? तांचे हे आसा पर्संटेजाचे लिस्ट आसा आनी दे आर गिविंग. हांगा एका 2 कडे तुमी म्हणटा काल की फ्रॉड त्या मनशान केला. यू आर रिमुव्हिंग एंड थ्रोइंग द बक ऑन दॅट पर्सन. दिस इज लायक ब्लेम गेम गोइंग ऑन. तू काडटा आनी म्हणटा मोहम्मद तो फिरोजान कमीट केल्लो आसा क्रायम, ताणें फ्रॉड केला आनी तेणी 2 रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट दाखयल्या म्हणून. रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट दाखोवपाक ताका गट्स खंयच्यान आयले? ताका रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट कोणे दिले? वॉज इट नॉट युअर तलाटी? इज नॉट अ डिपार्टमेंट. अरे तलाटी हेज टू गो एंड डू इन्स्पेक्शन एंड सर्वे, विच आय डोंट थिंक ही हेज डन. कित्याक फर्स्ट मॅरेज खंय आसा तेणे दाखयला रेजिडेन्शियल सुकोर पयले. दुसरे तेणे दाखयला एड्रेस रेजिडेन्शियल साल्वादोर दे मुंडो. सो तुगे तलाटीन स्टडी केल्या. हांव म्हणटा आयज काल तो सांगता वयल्यान की कंप्लेन दियात शो करून जायना. अरे बाबा निलेश काब्राल, तुजो सरकार जेन्ना आशिल्लो तेन्ना तुमचो सीएम देखून आनी तुमचे मिनिस्टर देखून रस्त्यार येताले मरे. कितें इतलेशें आसलें इतलें करपाक आनी आमी हांगा प्रूफ घेवन तुमकां एक्सपोज करता, तुमकां दितात, तुमकां प्रूफ दितात. फ्रॉड केल्लो आसा, तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर फ्रॉड केल्लो आसा. लाडली लक्ष्मी खावून तो फ्रॉड करपाक लागला. वयल्यान तूं तोंड घेवन सांगता प्रतिमान मेसेज करपाक आशिल्ली, कंप्लेन दिवपाक आशिल्ली. हांव सांगता हांवें म्हज्या सेक्रेटरीक धाडिल्लें कंप्लेन दिवन. ते सेक्रेटरी कितें सांगलें कंप्लेन दिवन गेले ना हे कोर्टाक वचपाचें म्हणून. आनी ते दीस सब रेजिस्ट्रार सांगता येस मॅडम दिस इज अ बीग फ्रॉड म्हणटा. लेटर पयलें तेणें आनी म्हाका सिवील रेजिस्ट्रेशन आनी आतां बूक ओपन करून दिस इज फ्रॉड टोटल फ्रॉड. आय वील टेक एक्शन. आमी वॉट एक्शन यू वील टेक? वॉट एक्शन यू वील टेक? इज टेलिंग मी नो
we have to annul that marriage. We cannot keep, one person cannot have two civil registers. आता म्हाका वायट दिसता, this you all are playing with whom? You all are playing with those two wives. I am feeling sorry for two families. Two families are suffering. First wife didn't know that husband has done this fraud and he got married to the other one. When she came to know, ते पहिले बायले कळतं की दुसरी बाय झगडटा आणि दुसरी बाय काढता आणि सर्टिफिकेट दाखयता. तो आपला भाऊ म्हणतो मेरा आहे म्हणतो पती, मेरे पास सिविल रजिस्टर आहे. पहिली बायला आपले दाखयता, पहिले बायला आपले दाखयता सर्टिफिकेट. पहिली बायल म्हणटा म्हजेकडे लाडली लक्ष्मी आपण गव्हर्नमेंटाची स्कीम घेतली आणि दुसरी बायल म्हणटा आपल्याकडे आसा. म्हळ्यार ही फॉर्जरी, कोणाचे पैसे हे टॅक्स पेयर्स. तुमकां खबर आसा एक केस आसली, संजय दत्त म्हणटा ताका सगळे वळखता. ही इज अ एक्टर आणि ताजे ते दुसरे लग्न असले ते जाल्ले ते कोण मान्यता म्हणटा ते. इट वॉज अ बर्निंग इश्यू, सारको व्हडलो गाजलेलो गोंयांत. कसो त्याने गोंयांत येवन सिव्हिल रजिस्टर जावपाक गेलो आणि रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट खंयची दाखयली, मडगांवची. Was Sanjay Dutt the resident of Margaon? When it was brought to the light and when it was exposed that Sanjay Dutt मान्यता कडेन लग्न जावपाक तो फॉर्जरी करून हाडटा म्हटल्यार कोणाची मिस्टेक आशिल्ली. How he could get that residential certificate? Was it not the talati? So I'm just giving an example. हांव म्हणटा की कोणे तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. निलेश काब्राल, you have to take the responsibility because you are the law minister. You have to. I am saying की खंय तरी पब्लिक फंड्स have been misused. खंय तरी मिसअप्रोप्रिएट जाल्ले आसा फंड्स. गव्हर्नमेंटचे ते फंड्स ते आणि ते पैसे तुमचे बाबाचे फात न्ही ते पैसे आमचे टॅक्स पेयर्साचे पैसे ते आणि जे डिजर्विंग चलयो आसा गोंयांत तांकां डिजर्विंग लोकांक मेळना. आयज एक कोण तरी कितें एक स्कीम काडपाक गेले, ओ हाऊसवाईफ करपाक गेले, ओ हँडिकॅपाची स्कीम जाय म्हणून गेली. तुमी तांकां नाचयतात, बर्थ सर्टिफिकेट हाडात, फोटो काडात, मेडिकल सर्टिफिकेट हाडात, हे लिंक करात, ते लाखायात, तो फोटो दियात, तो डॉक्युमेंट दियात आणि हेंकां असल्या फ्रॉड करता ते लोकांक तुमी आमी दाखोवन दिता बाबा एका धरा तेजेर एक्शन घेयात, पेनल्टी लायात, ताका बूक करात. वयल्यार तुमी आमकां सांगता उलटा चोर पोटवाल कोटांडे. वयल्यार मोग निलेश सांगता अरे करप्शन आसा म्हूण मानून घे, अर्दवर तुवें स्पॉयल केला, वेस्ट केला काल पळय प्रेस घेवपाक म्हाजेर. निलेश तुका सांगतात तेज्या फावटी तुवें समज हेंकां ऑफिशियलांक घेवन चला करूया कारवाय म्हणली जाल्यार तुका हॅट्स ऑफ म्हणपाचें. वयल्यान तूं काल दाखयता फर्स्ट मॅरेज, सेकंड मॅरेज तूं दाखयता वयल्यान लॉ मिनिस्टर जावन ही लजेची गजाल आसा. तुवें डिपार्टमेंटाक सांगपाक आशिल्लें टेक एक्शन ऑन दॅट मॅन म्हणून, कॉल हिम म्हणून, कॉल द तलाटीज, कॉल द ऑफिसर्स हू हॅव गिवन हिम द मॅरेज सर्टिफिकेट म्हणून. आणि दिस फेलो शूड एक्चुअली माय एडवायस टू निलेश इज दॅट तुज्या पयल्या ऑफिशियल्स आसा पळय तांकां ट्रेनिंग दी. फ्रॉम तलाटी टू सिव्हिल रजिस्टर आसा पळय तांकां तूं बरी ट्रेनिंग दी. तुजे स्टाफाक म्हणटा ती पयली ट्रेनिंग दी आणि मागीर प्रतिमाक एडवायस कर तूं. दुसरें म्हणटा ती जे जेन्युइन केसीस आसा तांकां तुमी हॅरेस करतात डॉक्युमेंट्साक लागून आणि जे आसा ते फटींग आसा तांकां दितात. आणि तुमी म्हाका हांव म्हणटा ह्या म्हाज्या वयल्यान हांव सांगूंक सोदतां की ब्रायब घेतात. आय एम नॉट सेयिंग दॅट ऑल गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स आर टेकिंग ब्रायब. They're all are corrupt, but there is something going on. ब्रायब घेतल्या बगर एक दिसतें 2 मॅरेज सर्टिफिकेट जाल्यो, कोण गॉडफादर नासना जाल्यो, 2 लाडली लक्ष्मी, एका गव्हर्नमेंटाचे पयशे खाता तो, ताका बिस्तेच मेळ्ळे म्हळ्यार कोणाचोच हात ना हितून, खंयचोच ऑफिशियल ना. मडगांव म्युनिसिपालिटी येयात हांव दाखयतां कितलें चल्लां ती नाटकां. पणजे कॉर्पोरेशनाक येयात हांव दाखयतां. Without having godfathers, without having ministers, without having their own influential leaders, this cannot take place. हे जालां आयज हांव म्हणटा त्या मनशान फ्रॉड केला आणि हांव ताच्या बायलेक आतां कंप्लेन दिवपाक धाडपा आसा की पुलीस स्टेशनार वच आनी कंप्लेन दी म्हणून. पुणून एज गव्हर्नमेंट सायड, फ्रॉम द गव्हर्नमेंट सायड एज अ लॉ मिनिस्टर तो प्रवचन दिता पळय निलेशाक सांगूंक सोदता अरे बाबा पयलें लक्ष घाल, ट्रेन कर तुज्या स्टाफाक आनी एक्शन घे. आणि ह्या मनशाक हांव म्हणटा दीस पर्सन हॅज टू बी बुक्ड. ही हॅज टू बी बुक्ड. एज आय सेड that तेणे मिसअप्रोप्रिएट केले फंड्स, ताका बूक करपाक जाय, ताजेर केस घालपाक जाय आणि ताजी पेनल्टी घालपाक जाय आणि रिकवर करपाक जाय तो तेणे फंड चोरला तो. आणि गव्हर्नमेंट हॅज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दीस अँड रिक्वायर बिकॉज इट इज एज आय एम सेइंग इट्स अ मनी ऑफ अ टॅक्स पेयर. हे तुमचो पयसो न्ही. आणि जायना जाल्यार निलेशाक सांगता तूं त्या गव्हर्नमेंटाची ट्रेजरींत तर 1 लाख घाल, कित्याक कोण डिजर्विंग आसा पळय त्या चलयेक मेळून दी म्हणटे पयशे. आमी जेन्ना त्या दादल्या कडेन गेले आनी ताका सांगलें बाबा तूं पुलीस कंप्लेन आमी केल्ली
की त्याने फ्रॉड केल्लो आसा, दुसरें लग्न जावपा जायना, थंय तुका कांय एक्शन घेवना आनी वयल्यान तो इतलो की पयले बायलेक तो वेपन घेवन मारपाक आयलो, कोयते घेवन आयलो, नेबर्सा कडेन झगडपाक लागलो. सो आमी पुलीस कंप्लेनाक घालतली and we'll see that the concerned police station, PI, PSI has to take action on this. At the same time, I'm asking विश्वजीत राणे, विश्वजीत राणे, तुज्या डिपार्टमेंटात गोलमाल जाल्लो आसा. तुज्या डिपार्टमेंटाक पळय, तुजी फक्त सत्तरी आनी वालपय न्ही, आख्खे गोंयचे जे चलयो आसा तांकां डिजर्विंग आसा तांकां ते पयशे मेळना. कितले तरी चलयो आसा गरीब आसा, आवय बापायनी ते पयशांक हेल्प जाता खंय तरी तेंचें लग्न करपाक, तेंचें फ्युचर सेट करपाक. पूण हे नाका जाल्ले पळय चोर आसा ते फ्रॉड करून वचपा लागल्यात. So we'll be obviously going to the proper code of law, but here, yes, the government has to take responsibility, and the government, now since Mahila Congress has exposed the culprit, we have brought your notice. We expect Vishwajit Rane that तुम्ही ताजेर केस घालपाक जाय from the government side, as a minister. तुवें ताजेर केस घालपाक जाय, रिकवर दॅट 1 lakh. आनी दुसरें म्हणटा ते निलेश बाबाक सांगता, मातशें तुजे स्टाफाक ट्रेनिंग दी आनी कितें चल्लां पळय फ्रॉम तलाटी टू ऑफिशियल्स, मातशें take action mode, start taking action mode. What is anything? No. Thank you.